लिंगबाट पर्रा नागवा वाठारात आशिल्ल्या नागनाथ महादेव देवळात चोरांनी तिसरे फावटी चोरी केली। चोरांनी देवळातली फंडपेटी फोडून सुमार 30,000 रुपयाचेर हात साफ केलो। तशेंच नंदीचे मुर्तीचेय लुकसाण केले। पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। पळयात। राज्यात चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आसा। लिंगबाट पर्रा नागवा वाठारात तिसरे फावटी चोरांनी नागनाथ महादेव देवळात चोरी केल्ल्याची घडणूक मुखार आयला। चोरांनी देवळात भितर निघून फंडपेटी फोडून 30,000 रुपया घेवन पळ काढलो। तसेच नंदीचे मुर्तेचेय लुकसाण केले। ह्याच देवळात हे तिसरे फावटी चोरी जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। पुलिसांनी ह्या वाठारात गस्ती वाडोवची आणि जाता तितले बेगीन चोरांक धरचे अशी मागणी केल्या। की फंडपेटीन आमचे 30,000 सुमार पैसे असले ते तेंच्यांनी आले आणि तसेच आमच्या फंडपेटी समोर एक लिंगाची मूर्ती आसा, म्हणजे नंदीची मूर्ती आसा। ती नंदीची मूर्ती पायान तेंच्यांनी कितें तरी मारून डॅमेज केल्लो आसा। सो आमच्या अशें प्रकरण आयज घडलेलें आसा। ही आयज काल घटना घडल्या तेची आमी पुलिशेन नोंद केल्ली आसा। थंय वचून हें केलें आनी साहेब देसाय साहेब हांगा येवन ही केल्ल्या, तेंच्यांनी मातशी इन्क्वायरी केल्ली आहा। फुडलो तपास तेंच्यांनी बेगीन करचो असो तेंच्या कडेन मागता आनी ते चोरांक बेगींतल्या बेगीन पकडून हे करचें। आनी हांव पुलीस साहेबा कडेन मागता की रातचे मातशें हांगा पेट्रोलिंगाक कोण धाडचे, जे खूब दीस जाले मातशें बंद आसा पळय ते मातशें चालू करचे, कित्याक ह्या दिसांनी मातशें चोरयांचो प्रमाण वाडल्या कारणान ते मातशें करचे चालू करते। पयलीं हांव खजिनदार म्हणून आसलो तेन्ना एकदां जाल्ली आनी आतां ही तेच्या पयलीं एक जाल्ली म्हणटा, ही तिसरी म्हणून आयकता। ही फाटल्या फावटी तशेंच तेंच्यांनी एकूच फंडपेटीचेर चड कांय करूंक मेळूंक ना। हे फावटी एकूच फंडपेटी दोन आहा तिच्यो, दोना सायडींतली एक काडून तेंच्यांनी सगळे केले। मागीर ते सावंड सिस्टम आहा तिची दारां ही निवळ पयशांक लागून जाले आनी ती नंदीची मूर्ती कित्याक मोडली ती कळूंक ना। कसले तेंचेर कितें बसले तकलेर कोण जाणा हेंच्या। ती नंदीची मूर्तीच्या पांयाचो मातसो पडको गेला, चड ना। साधारण 6:45 सुमार हांव दार उगडून डेली हांव तशेंच हें करता, फुलां बिलां काडटा। पळय जाल्यार दार उगडना जालें। तूं तुज्या घरान न्हू हांगा वयरूच रावता। थंयच्यान हें दार उगडना म्हणून पळय जाल्यार भायल्यान कडी। मागीर गोविंद सावळ म्हणून आसा तो डेली हांगा फेरयो मारता। ताका सांगलें, आरे बाबा मातशें पळय उगडना दार। तो म्हणूंक लागला, काका कडी घातल्या आनी हांगा चोरी जाल्या म्हणून। म्हणटा मागीर हांगा येवन पळयलें हांव, हें भायली गेट बंद जातली पूण दार फोडलेलें। हें मेन डोर आसा तो फोडलेलो। आनी भितून गेल्या उपरांत मागीर कितें आढळून येयलें तुमकां? भितर सगळी घाण आसली, वयर सगळो कचरो आनी कितें फोडलां तुमी? भितर फंडपेटी फोडली, पळयली आमी भायल्यान, हात बीत लावंक। आनी मेन हेचें आसा देवस्थानचें देवाचें ते स्क्रू बी काडले। मुर्त्यो बी कितें तोडल्या? मुर्ती हेची फोडल्या, नंदीची। गोंयांत सध्या दुर्घटनांचे प्रमाण जे आसा ते चालूच आसा किंवा वाडत आसा अशें म्हणपाक हरकत ना। आणि ह्याच दुर्घटनांमदी खंय तरी आज देव सुद्धा सुरक्षीत आसा काय असो प्रश्न निर्माण जाता। नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक। हांव वीणा मांद्रेकर आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही। सध्या आमी आसात लिंगभाटांतल्या लिंगनाथ महादेवाच्या देवळान आणि हांगासर आयज सकाळी चोरी जाल्याची माहिती आमकां मेळटा। जेन्ना आमी देवळान पावता आमकां माहिती अशी मेळटा की हे जे चोर आसले तेंच्यांनी देवळाचे जे दाराची खिळी आसा ती खिळी मोडून देवळान प्रवेश केलो। तशेंच हांगासली जेन्ना भटजी जे देवळा कुशीकूच रावता तेंच्या कडेन जेन्ना उलोवप जालें तेंचें म्हणणें अशें आशिल्लें की जेन्ना ते सकाळी उठले आणि जेन्ना ते देवळान वचपाक भायर सरले तेन्ना तांकां अशें सापडलें की तांकां तेंचो जो रूम आसा देवळा कुशीकूच तांकां भायल्यान कोणी तरी लॉक केला। सो जो भक्त देवळान दर्शना खातीर जो मनीस आयिल्लो त्या मनशा कडल्यान तेंच्यांनी आपल्या दाराची रुमाची जी खिळी आसा ती ओपन करून ते जेन्ना देवळान येवपाक फुडें सरले तेन्ना तांकां अशें दिसून आयलें की हो जो प्रकार आसा तो खंय तरी चोरयेचो आसा, कारण देवळाची जी खिळी आसा ती मोडून कोणी तरी दार उक्तें करून दवरलेलें आणि देवूळ जे आशिल्लें तें अस्ताव्यस्त परिस्थितीन तांकां दिसपाक आयलें। फुडें जेन्ना वता तेन्ना अशें कळून आयलें की देवळाची जी फंडपेटी आसा ती मोडलेली आसा आणि भितरल्यान खंय तरी 30,000 रुपयांचो जो कॅश आसा वो चोरयेक गेलेलो आसा। ही चोरी हांगाच न स्टॉप जाता, देवळान जी नंदीची मूर्ती आशिल्ली तिका सुद्धा ह्या चोरांनी मोडपाचो तोडपाचो जो आसा तो प्रयत्न केलेलो आसा। दुसरो मुद्दो हांगासर असो जावन आसा की ह्याच देवळान ह्या पयलीं 2 फावटी चोरी जाल्ली। सो खंय तरी हांगासर सेक्युरिटी जी आसा ती खूब वीक असल्या कारणान ही चोरी जाता काय किंवा कोण तरी एकूच ग्रुप ह्या देवळाचेर लक्ष दवरून ही चोरी परत परत करत आसा काय असो प्रश्न निर्माण जाता। सध्या पुलिसांचे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते हांगासर चालू आसा
आणि फुडली माहिती जी आसा ती आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावा तुम्ही गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकर.